दिव्यवाणी 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 हाऊंस तो सर्गींतावन देवोन आयिल्लो जिवो उंडो. हो उंडो खाता तो ससनाक जियेतलो. संवसाराक जिवीत मेळच्याक हांव दिता तो उंडो मुजेंस मांस. तितल्यार जुदेव एकामेका वादविवाद करूंक म्हणाले, हाणें आमकां आपलें मांस खावंक दिवचें जाल्यार कशें? देखून जेजून तांकां सांगलें, सतस हांव तुमकां सांगतां, तुमी मनशा पुताचें मांस केल्लें करीत आनी ताचे रगत पियेल्लें करीत, तुमचे थंय जीव आसचो ना. जो कोण म्हजें मांस खाता आनी म्हजें रगत पियेता, ताचे थंय ससनाचो जीव आसा. आनी निमाण्या दिसा हांव ताका जिवांत उठयतलो. कित्याक म्हजें मांस खरें खाण आनी म्हजें रगत खरें पिवन. जो कोण म्हजें मांस खाता आनी म्हजें रगत पियेता, तो म्हजे थंय जियेता आनी हांव ताचे थंय जियेता. जशें जिवंत बापान म्हाका धाडला आनी बापा वरवींच हांवें जियेतां, तशें जो कोण म्हाका खाता तोय म्हजे वरवीं जियेतलो. हो सर्गर्तावन देवलोलो उंडो. तुमच्या पुर्वजांनी केलो त्या उंड्या बरी न्ही. ते मरण पावले. जो कोण हो उंडो खाता तो ससनाक जियेतलो. कातोलीक पवित्र सभा जेजू क्रिस्ताच्या कुडी आनी रक्ताची दबाजीक परब आचरण करता. हे परबेक कॉर्पूस क्रिस्ती म्हणटा. क्रिस्ताची कूड आमचे खातीर मोडुल्ली आनी क्रिस्ताचें रगत आमचे खातीर वारायिल्लें. तीच कूड आनी रगत आमी एवकारिस्तांत सेवता. तें आमच्या आत्म्याचें पोशण. जशें आमचे कुडीक खाणाची गरज आसा, तशेंच आमच्या आत्म्याकी पोशणाची गरज आसा. सोमी आपल्या कुडी आनी रक्ता वरवीं आमच्या आत्म्याची भूक आनी ताण थांबयता. पवित्र एवकारिस्तांत जेजू खरेपणी ताचें हजरपण आमकां दाखयता. तो आमकां मेळोवंक येता. पूण साबार जण एवकारिस्तांत जेजूचें हजरपण पातयेनात. तांकां एवकारिस्ताचो महत्व कळीत ना. जर आमी सोम्यातेन जियेजे तर ताची कूड आनी रगत आमी सेविजे. जेजूच म्हणटा, जो कोण म्हजें मांस खाता आनी म्हजें रगत पियेता, तो म्हजे थंय जियेता. ससनीक जिविताक व्हरून पावोवचें तें खाण, ताची कूड आनी रगत आमी सदांच सेवया आनी ताचे थंय एक जावया. दिव्यवाणी दिव्यवाणी दिव्यवाणी